फ्रेंड्स आमी न्हू वेलिंकीन सॅबणीक ऑल्टरेशन हाला देंवयल्ली फेस्ताक तिका नवी साडी न्हेसोवपाक ओके। आनी पळय ही ती साडी हांवें तिका बाय केल्ली दॅट इज लायट ब्लू ग्लिटर साडी ती। आनी तिका बरे सामके सिल्वरान बीट्स कहे आहले आनी पल्लूचे 2 फ्लावर्स आहली ओके। पळोवपाक सामकी बरी दिसताली, आमकां सगळ्यांक लायकूय बी जाली। आनी बॉर्डर तिची लेसीची ओके। सो ताचे उपरांत मागीर आमी हिंगासर साडी तिका न्हेसोवपाक स्टार्ट केल्ली आनी हिंगासर हांव तिका बऱ्यो सामक्यो पासियेसान बऱ्यो नीट मिरयो काडटाले कित्याक बऱ्यो काडल्यार बऱ्यो दिसतात न्हू। आनी वेलिंकीन सॅबणीक साडी न्हेसयता न्हू जाल्यार बरें पासियेसूय खूब जाय कित्याक आमी तिका फूल साडी न्हेसयतात। सो हिंगासर हांव तिका क्राउन करी आमचे पल्लूची लेस आहली न्हू बॉर्डरीक, सो तिजो हांवें तिका क्राउन कहो केलो। आनी हिंगासरूय बी हांवें बरें सामकें पासियेसान केलें, म्हणजे जायत नाहलें तें बट हांवें खूब ट्राय करून मागीर फायनली म्हजेशीन जालें। आनी हे पळय हो तो फायनल लूक तिजो। आनी मागीर ताच्या उपरांत आमी येयली पल्लू कित्याक ती मातशी सिल्की टायप आहली साडी, सो इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणपाची लायक तिका सामकी न्हेसोवपाक। बट आमचेशीन जाता ते भाशेन आमी न्हेसयली आनी मॅनेज केली। आनी आमकां ही साडी न्हेसोवपाक 3 hours लागली सामकी। सो आमी मागीर हिंगासर पल्लू सेट बी केलो आख्खो मिरयो बी काडून सामको बरो नीट। आनी ते फ्लावर आहले न्हू पल्लूचे, सो ते म्हाका बरें सामके दिसता पळय तशें तिका न्हेसोवपाक जाय आसलें। सो हांव ते ट्राय करतालें लायक कशें न्हेसो सो हिंगासर ट्राय करीत आहलें ओके। सो मागीर फायनली जालें आनी आमी बरे भाशेन तिका साडी न्हेसयली बी आनी पळोवपाकूय आमगे बेस्ट दिसताली वेलिंकिनीचे जेन्ना आमी न्हेसयल्या पळय तेन्ना ओके। सो तुमकां फूल सायबिणीचो लूक बीन सगळें तुमकां म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान पळोवंक मेळटलें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल। सो फ्रेंड्स हांव न्हू म्हजो व्लॉग आतां 11:45 स्टार्ट करता ओके। आनी मातशें घायघायेन हांव बिकॉज आतां भायर सोदता वचपाक ग्रॉसरी शॉपिंग करूं ओके। दॅट इज आमचे बागेदार आमचे आहा न्हू आमचे दुलेरान आहा पळय थिंगासर ओके। कित्याक ते 1 o'clock कितें दनपारचे पण मागीर इवनिंग टायम 3 कितें ओपन न्हू ते, सो ताका लागून कित्याक म्हाका थोडेशें ग्रॉसरी शॉपिंग करपाचें आहा ओके। सो त्या बागेदारान पळयता, बागेदारान ना जाल्यार मागीर हांव सिटी बाजारान पळयतलें म्हजे एवरी टायमाचे फेवरेट सुपर मार्केट ओके। चडशें हांव सिटी बाजारानूच करता ओके। बट आयज म्हाका मातशें हेका लागून ग्रेन्स बाय करपाचे आहा दॅट इज आमचे चणा मूग तसले। आमी चडशी रातची आमी ब्रेड खाता, सो ताका लागून केन्ना रातची आमकां हें करपाक बी मेवता न्हू दॅट इज उसळ बी कितें मूग भाजी बी कितें करपाक मेवता। सो ताका लागून म्हाका मातशें बागेदारान मेवता थिंगासर सगळे लायक डिफरंट टायप्स ऑफ चणा मागीर सगळे जाय तसले ओके। सो ताका लागून अदीक करून वयता हांव बागेदारान, सगळे मेवता थिंगासर। आनी ती एक मातशी एडवांटेज दॅट इज फ्रुट्स वेजिटेबल्स प्लस आमचे डिफरंट टायप्स ऑफ ग्रेन्स बी सगळे मेवता थिंगासर, ग्रेन्स बी चणा बी ते सगळे जाय तसले। सो ताका लागून हांव मातशें बागेदारान वयता ओके। हिंगासरूच जाली 12 जायत येयली, 5 मिनटां हा 12 ओके। सो फास्ट वयता शॉपिंग करता आनी वयता आनी म्हजें शॉपिंग करून घेता ओके। आनी तुमचेशी शेअर करता, पळयता शूट करूंक मेळल्यार शूट करता आनी तुमकां दाखयता ओके। बाबाक व्हरो ना, हांव आनी आंतोनीच वयता कित्याक बाबाक थिंगा व्हरो जाय, तो आख्खे सुपर मार्केटांतले वस्तू काडटा, तो शॉपिंगूच करूंक ना। सो ते काजन येयल्ले आहा, सो ताका तेजेशीन दवरला, मामी आहा आनी काजन येयल्ले आहा खेळपाक तेजेशीन ओके। सो ताका तेजेशीन दवरता आनी आमी वयता ओके। सो फटाफट आमी शॉपिंग करून येता।
सो फ्रेंड्स हांव आयच्या ब्लॉगाचो एंडींग घेवपाक बसला ओके. आणि बाबा हा ओपेंग असं खेळटा ब्लॉग. सो मॉर्निंग हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला ताजे उपरांत काय कंटिन्यू करूंक पावोकूच ना. पळयलें न्हू तुमी हांवें तुमकां सांगलेलें बागेदारान शॉपिंगेक वयता म्हूण आमची ग्रॉसरी शॉपिंग. सो येस हांवें शॉपिंग बी सगळें करून हाडलें ओके. शॉपिंग बी करून घरा येयले मागीर तो सगळो जाग्यार बी घातलें शॉपिंग कितें करून हाडलेलें तें बी. मागीर हांवें कांय शूटूच करूंक ना, जस्ट बागेदारान शूट केल्लें पळय तें आनी घरा कडेन कितें शूट केलें पळय तें दॅट्स इट. सो मागीर हांव बिजी बी जालें बी मागीर कांय शूट करूंक पावना. सो हांवें म्हणलें कितें एटलिस्ट चलो आतां व्लॉग एंडींग घेवया बसो तुमच्याशी मातशें तें उलोवया म्हणून. आयचो व्लॉग बेसिकली जातलो आमचो सगळो शॉपिंगा वयरूच, कित्याक आनी कांय घालूंक ना हांवें ते व्लॉगान ओके. सगळे शॉपिंगाच्या वयरूच आसतलें आनी चड व्हडलोय आसतो तो, शॉर्ट आसतलो व्लॉग. कित्याक चड लेंथूय म्हणजे चड व्हडलोय ब्लॉग करीत जाल्यार पळोवपाकूय थोडी हें जातात न्हू. सो ताका म्हाजे चडशे ब्लॉग स्वीट एंड स्मॉल म्हणटा पळय ते भाशेन. हांव चडूय व्हडले कोणा चडूय ल्हान कोणा दिसतूच करता म्हाजे ते ब्लॉग्स ओके. सो आसलोलो म्हजो आयचो शॉपिंगेचो ब्लॉग. तुमकां शॉपिंगेचो ब्लॉग कसो लागलो तो म्हाका सांगा. एक्चुली आयज शूट करपाक म्हणजे मॉर्निंग टू इवनिंग रुटीन दाखोवपाक तुमकां, बट म्हाका उगडासूच ना. नेक्स्ट टायम म्हाका पॉसिबल जाताल्यार हांव तुमकां नेक्स्ट टायम शूट करून दाखयता. सो हांव म्हजो ब्लॉग आयचो हिंगासरूच एंड करता. इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा आनी म्हज्या चॅनलाक कोणें आजून सबस्क्रायब करूंक ना सबस्क्रायब करा, तुमची फॅमिली फ्रेंड्सां कडेन शेअर करा. सो आंचे हांव मेळटा तुमकां म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय बाय, टेक केअर, गुड नायट.